मोर्या गवळ्या जेसू स्वादीक बोळ्या सर्गी तावन तूं देवलो सोदू म्हाका आयलो पळय हांव ती शेळी तुका सुकोवन केली तुचे थंय व्हड म्हाका पयसो सोडूंक सोडनाका पळय हांव ती शेळी तुका सुकोवन गेली तुचे थंय व्हड म्हाका सोडूंक सोडनाका जेसू स्वादीक बोळ्या सांडलोय हांवें तुका तोंडा वाडले पिसाय बोट आधारले पाटी म्हाका आप गाया तुज्या लिप नानून पवित्रता दवो सदा कळसा पाटी म्हाका आप गाया तुज्या लिप नानून पवित्रता दवो सदा कळसा जेसू सुंदरा बोधुलो बतरा सूर्या प्रस्फोसडी मोवा प्रासडची बोक्षी सुखी समे करतो म्हाका कृपे जात से पोयकाबा ससा सुदी सरगा पक्षी सुखी सोमे करतो म्हाका कृपे जात से पोयकाबा ससा सुदी सरगा हालेलुया 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 मोगळांची सूर परत आम्ही तुझी भुरगी तुझे मगासर पडल्या या पवित्र सक्रमेंतान तुझे हजरपण या घडी आम्ही ओळखून ते अनुभव करना सोम्या तू म्हणाय कैसर दोग या तेग म्हज्या नावान मागतात थंयसर हांव आसा सोम्या आमी साबार जाणां तुज्या नांवान तुका आराधन करूं तुका स्तुती करूं तुका महिमा दिवं
तुझो अनुभव सोडूंक तुझ्या पांयां आमकां समर्पण करूं आमी हांगासर आयल्या सोमिया खंडीत खऱ्या भावार्थान आमी पाती येता मानून घेता तुझ्या उतरा प्रकार खंयसर दोग या एक संगता मेळटा थंयसर तुवें आसा म्हणल्या प्रमाणे या घडये तूं आमचे संगत आसाय आमच्या संगता तूं रावताय सोमिया त्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता तुका आमी आराधन करता सोमिया आमी तुका नामान करता तूं आमचो देव म्हणल्यार आमी वळखून घेता सोमिया आमचे दिसपते जिवीत तूं चलोवन व्हरताय तूं सत्यवंत बळवंत आमचो रक्षक आमचो आसरो म्हणल्यार आमी वळखून घेता सोमिया तुका आमी नामान करता तुका आमी आराधन करता सोमिया सोमिया जेजू या आराधना वेळार हांगासर जमलेल्या या सकट भाव भयणीक तुज्या पांयां समर्पण करतना विविध माध्यमां मारिपात या आराधनान वांटेली जावच्या हर एका भावनांक तुज्या पांयां या घडये समर्पण करता सोमिया तुका सोदूंक आत्रेगच्या त्या भावा भयणीचेर तुजे आशिर्वाद आवत तुझ्या कृपेचो शिवर देवय सोमिया तुझ्या सक्तेन हांगा बर आनी प्रत्येक जण या आराधना वेळार तुजो दैवीक अनुभव बघून हांगा करपा दी आनी त्या मारिपात तुजी दैवीक सकत करपा ताच्या कुडींत ताच्या शिराशिरांनी वाळोवन दी सोमिया आनी त्या मारिपात बरी भलायकी बरेपण तांकां लाभय सोमिया तुजेर आशेवन तुजेर पातयेवन आयलेल्या निराशे करिनाका सोमिया तांच्या गरजांनी तो भाव सोमिया तांकां आदार दी सोमिया तुज्या काकुलतेची नदर तांचेर घाल सोमिया तांकां आदार दी तांच्या सांगात तो राव सोमिया जेजू सोमिया तुका जावं नामान सोमिया तुका जावं आराधन सोमिया तुका जावं स्तुती महिमा आता आनी सदां सर्वदा आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भवन आनी बहिणीनो आमी गायले जेजू बऱ्या गवळ्या आमचो बरो गवळी आपणाच्या शेळयांक अरियेक की आपणाच्या नांवान वळखूनसो आमचो खरो गवळी या घडये या भोव पवित्र साक्रामेंतांत खरोच आजार आसा मोगाच्या बाबा आनी भयणी आमचे खातीर ह्या संवसाराक आयिल्लो प्रत्येक जण आमी पाताक आदारन ताचे जावन पयस वेताना आमकां सोदून आयिल्लेली शेळी संवसाराचें पाप करतले आमचो सुमी जेजू आमचे सांगत आसा आमकां हर एकल्याक ताच्या मोगान घेता आमचे हर एकल्याची पातकां बक्षिता आमकां हर एकल्याक दोन नितळ करता प्रत्येक जावन ताच्या रक्तांत दोन नितळ करता ताच्या रक्ताचो शिवर आमचेर हर एकल्याचेर वता आमच्या पातकाचे खत पुसून काडचो सुमी ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत खरोच आजार आसा मोगाच्या भावा आनी भयणी. सांपावलान कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 8 वाक्य 6 म्हणटा आमकां आसा एकच देव ताचे थावन सर्व वस्तू रचल्यात आनी ताचेशी आमी वेता त्या देखून आमी म्हणटा देवा थावन आमी आयल्या देवा थंय आमी फाटीं वेता आमचें अस्तित्व देव देवा विने आमकां जिवीत ना देवा विने आमकां सकत ना देवा विने आमकां कृपा ना मोगाचें न्हू आमचें सगळें जिवीत सुमी जेजू क्रिस्त आमचे मुखार आसा आनी म्हूण दर्शन म्हणटा आनी आमकां आसा एकलोसो सोमी जेजू क्रिस्त ताचे मुखांतर सर्व वस्तू रचल्यात आनी ताचे मुखांतर आमी जियेता त्या देखून देवाच्या मोगाचें प्रतिरूप जावन ह्या संवसाराक आयिल्लो मनीस जाल्लो सोमी जेजू क्रिस्त ताचे मारिपात आमी रचल्या आनी आज ताचे मुखांतर आमी जियेता मोगाचें न्हू आमी जियेल्यारी सोमयाची मेल्यारी सोमयाची म्हणली सांबावलाची उतरां कितलें अर्था बरयत हांगासर कित्याक आमी जियेता जाल्यार ते सोमया वरवीं सोमया सांगात आमी जियोचे मोगाच्या भावा आनी भयणी आनी ह्या सोमयान आमकां हर एकल्याक रेवड घाला आमचें जिवीताचो धनी आमचें जिवीताचो सर्वस्व तो जावन आसा आमचें जिवीत चलोवन वचचें ताणें मोगाचें न्हू ते देखून एक घडी आमचे तकले आमी भागावया मोगाचें न्हू ते सोमया मुखार आमी खालते जावया आमचें सगळें जिवीत ह्या घडये ताच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू ताचेर आमचो भावार्थ ताचेर आमी पातयेनी दवरया मोगाचें न्हू ताचेर आमचो भावार्थ ताचेर आमची पातयेनी मोगाचें न्हू पेद्रून उसारलेलो भावार्थ तुजो खरो देव जिव्या देवाचो पूत तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हणलो
कोरो भावार्थ उसारलेलो तसो सुमी मोगाचे न्हू ह्या भोव पवित्र साक्रामेंट आसा आमचे समकार आसा ताचेर आमचो भावार्थ पातयेन आमी घट करया मोगाचे न्हू आमकां ह्या घडये ताच्या पांयां आमी समर्पण करया मोगाचे न्हू संपूर्ण तरान समर्पण करया जे कितें मागणी त्या सवांक घेवन ह्या आराधनान वांटेली जावंक हांगासर आसा आमची सगळी मागणी त्या सवां ताच्या पांयां आमी समर्पण करया मोगाचे न्हू मस्त जाणांनी आमच्या कडेन मागोवंक सांगला मस्त जाणांनी मागोवंक सांगला तांचे खातीर आमी मागया मोगाचे न्हू हर एकल्या खातीर आमी मागया तांची त्या सवाय ह्या आराधनेच्या सुरवेर सुमयाच्या पांयां आमी समर्पण करया मोगाचे न्हू आनी विशेष तरान तांचे खातीर मागया एका मानेस्तान तसो बापूय कठीण अस्वस्थ आसा ताचे खातीर ताच्या बापाय खातीर मागोवंक विशेष तरान विचारला सुमयान ताका आपोरच्याक ताचे कश्ट सोसूंक ताका कृपा दिवच्या खातीर देवाची खुशी मांडावळ ताचे जिवितान जारी जावच्या खातीर विशेष तरान ह्या घडये आमच्या भावा खातीर मागया मोगाचे न्हू तशेंच सबाजन पिडेस्त भावंडांनी मागोवंक सांगला मोगाचे न्हू आस्पत्रेंत आसात घरांनी आसात विविध तरांच्या कश्टांनी पिडेशिडे वळख जावन कश्ट जातात मोगाचे न्हू सबाजनांनी तांचे खातीर मागोवंक सांगला मोगाचे न्हू तांचे खातीर ह्या आराधना वेळा आमी मागया मोगाचे न्हू सुमयाच्या पांयां तांकां समर्पण करया तुमचे लागीं कोणें मागोवंक सांगला जे कितें कोणा खातीर तुमी मागोवंक म्हण हांगासर आयल्यात तुमच्या मतीन कोण आसा तांकां हर एकल्या की ह्या आराधनेच्या सुरवेर सुमयाच्या पांयां आमी समर्पण करया मोगाचे न्हू तांचे खातीर आमी मागया विशेष तरान सुमयाची सकत कृपा तांच्या जिवितान तांच्या काळजा मनांनी तांच्या कुडीच्या सगळ्या शिराशिरांनी म्हणल्या बरी ह्या घडये वालचे खातीर आमी मागया मोगाचे न्हू सुमी तांकां आपोरच्याक गुण करच्याक सुमयेची दैवीक सकत तांच्या शिरांनी वालचे खातीर आमी मागया मोगाचे न्हू तांकां हर एका भावंडाक आमचे दोळे आमी दांपिया आमचे दोनी हात आमच्या अर्द्याचेर आमी दवरया पातयेनीन भावार्थान आमी तांकां सरेंडर करया मोगाचे न्हू आमकां ही सुमयाच्या पांयां समर्पण करया सुमयेची सकत आमच्या कुडी शिरांनी ह्या घडये वालचे खातीर विशेष तरान आमकां आनी तांकां सुमयेच्या पांयां समर्पण करया आनी त्या सुमयेची स्तुती आराधना आमी करया मोगाचे न्हू हालेलुया 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 मोगळा जेसू ह्या आराधना वेळा तुज्या पांयां ह्या भावंडांक समर्पण करता सुमया सबाजनांनी मागोवंक विचारला सुमया सबाजनांनी पिडेशिडेन गुण जावच्या खातीर विचारला सुमया सबाजनाच्या कश्टांनी तुवें पावच्या खातीर तुजी मजत मागोवंक सांगला सुमया ह्या हर एका भाव भयणी ह्या घडये तुज्या पांयां समर्पण करता सुमया तूं तांचो आसरो तूं तांचो बळ तूं तांचे सकत जावन आसाय सुमया तांच्या जिवितांत तांच्या कुडीच्या शिराशिरांनी म्हणल्या बरे तुजी दैवीक सकत काकूल ह्या घडये वाळोवन दी सुमया हर एकल्याक आपोर सुमया गुण कर सुमया ह्या आराधनेचो फळ तांच्या जिवितांत तांकां भोगून तांकां कृपा दी सुमया touch Lord Jesus, bless them Lord Jesus, anoint them Lord Jesus, may your mighty power flow into their lives Lord Jesus. आपो सुमया Jesus, आपो सुमया तांकां अभिषेक सुमया मोगाचे न्हू ह्या भाव भयणी खातीर विशेष तरान आमी मागया मोगाचे न्हू कीर्तन 91 म्हणटा जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सर्व पदवेदाराच्या सावळेंत वस्ती करता तो सर्वेस्पराक म्हणटा तूं म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे तूं म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विश्वास आमचो आसरो जावन आसा स्वामी आमचे कोटे जावन आसा स्वामी आमचो भद्रती जावन आसा स्वामी आमचे मुखार आसा आमचो देव ताचेर आमी विश्वास दवरया ताचेर आमी पातयेनी दवरया ह्या आमकां आनी तांकां हर एकल्याक कोणाक आमी मागता तांकां सगळ्यांक सुमयेच्या पांयां समर्पण कर सुमयेची सकत सुमयेचे हजरपण आमी वळखून सुमयाक आमी सांगया सुमया तूं म्हजो आसरो तूंच म्हजें सर्वस्व सुमया हे गीत आमी गावया मोगाचे न्हू पान नंबर 20 आनी 2 Thank you, Jesus. Praise you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Tu mozo astro
모소 모가리 또 모소 돼 सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सक्तीन तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सक्तीन तुझी सेवा करता हांगा आसा हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा आमचो गवळी आमचो बुजोनदार आमचो देव आमची गुपीत सुवात आमच्या जिविताचे सर्वस्व सोमी हांगा आसा मोगाचे न्हू हांगा आसा आमचे मोगार आसा त्या सोमयाची स्तुती करया त्या सोमयाक आमकां आमी समर्पण करया त्या सोमयाक आमी नामान करया मोगाच्या भावा भयणी तूं मोसो गवळी तूं मोसो बुजोनदार तूं मोची गुपीत सुवात तूं मोसो देव तूं मोसो गवळी तूं मोसो बुजोनदार तूं मोची गुपीत सुवात तूं मोसो देव सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे पळोवंक सोदता सगळ्या सक्तीन तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा तो आमचो सोडवणदार तो आमचो शिकोवणदार तो म्हज्या आनी तुजी गठाई म्हजो आनी तुजो देव आमच्या जिविताचें बळ आमच्या जिविताचें सकत आमच्या जिविताचें सर्वस्व तो आमकां सोडून वचना आमच्या बगलेक रावता आमचें जिवीत चलोवन व्हरता तसो सोमी हांगा आसा मोगाच्या बाबा भयणी म्हणटा हांव हांगा आसा हांव हांगा आसा आमच्या मुखार तो आसा त्या सुमयाक आमी आराधन करया त्या सुमयाक आमी नामान करया आनी त्या सुमयाक आमी सांगया सुमया हांव हांगा आसा हांव तुजे मुखार आसा तुजे लागीं आसा सुमया तुज्या पांयां तळाव आसा म्हणून आमकां त्या सुमयाक आमी भेटोवन दिवया मोगाचे न्हू तूं मोसो सोडवणदार तूं मोसो शिकोवणदार तूं मोची घटाय तूं मोसो देव तूं मोसो
सोशी कोंडा तुमची गोटा सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिविता तुझे रूप सोदता सगळ्या सत्ते तुझी सेवा करता हांगा आसा हांगा आसा जेसू Jesus, हांगा आसा जेसू हांगा आसा जेसू हांगा आसा हालेलुया जेसू हालेलुया जेसू thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Thank you. We adore you, Lord Jesus. We praise you for being with us. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Adore you, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मोगाल भवन आनी बहिणीनो काल एक तरणाटो म्हाका मेळूंक आयिल्लो तो आयिल्लो उद्देश म्हाका थँक्यू म्हणूंक म्हाका देव बरें करूंक पूण हांवें सांगलें म्हाका देव बरें करूं म्हणचें नाका देवाक थँक्यू म्हणून देवाक अर्गांदी म्हूण सांगलें कित्याक म्हळ्यार गेले त्या वर्सा नोव्हेंबरांत हांव न्हू ह्या तरणाट्याक लागशिल्ल्यान हांव मस्त विविध रितींनी गायड करून ताका आदार दिवन आसतलो ताच्या लग्न जिवितांत समस्या उदेल्ले जायते कश्ट ताच्या जिवितांत आयिल्ले आनी गेले त्या वर्सा नोव्हेंबरान हांवें ताका एक उतार सांगलें तूं कांय भियेनाका तें भांगर वस्तू खातीर आशा करिनाका तें नाका तुका तें सोड सोड देव आसा देव तुका आजरो वांट्यांनी वा देव तुका जायत्या मापान दितलो देवाचेर पातयेनी दवर देवाचेर विश्वास दवर म्हणलें हांवें ताका आनी हो तरणाटो गेल्लो ते भांगर वस्तूंची आशा ताणें मागीर मतीन दवरून हाडली आनी हो तरणाटो काजारा पयलें पर गांवांत वावर करनासलो एका व्हडल्या कंपनींत ताचे उपरांत काजाराक म्हणून काम सोडलें गांवाक आयलो आनी त्या कंपनीन ताका आमच्या गांवचे 90,000 रुपये मेळून दिवंक आसले म्हळ्यार कुवेटचे 350 केडी म्हणटात इतले पयशे दिवंक आसले ताणें 1-2 फावटी कंपनीच्या बॉसाक फोन करून विचारलें गे म्हजे पयशे बाकी आसा तुमी दिवना पूण ताणें कांय खबर करूना देखून हो तरणाटो सोन सोडलें गे आनी तें मेळचें नात मेळ्ळ्यार मेळोवन दी तें मेळना जाल्यार वचूं दी म्हणून ताच्या मतींत आसलें गे आनी अशेंच दीस पाशा जाले म्हयने पाशा जाले कांय खबर ना ताणें ती आशा सोन सोडली तो आनी एक काम सोदून गांवांत थंय काम करनासलो 3 दिसां आदीं सकाळीं उठ्ठा आसतना हो तरणाटो ताच्या मोबायलार एक मेसेज पळयता आनी ही मेसेज ताच्या काम केल्ल्या कंपनींत हांव न्हू हांवें सांगलें ह्या कंपनीन ताका 90,000 दिवंक आसले आमच्या गांवचे 350 केडी पूण हो तरणाटो सकाळीं उठोन मेसेज पळयतना ताणें काम केल्ल्या त्या दनयान ताच्या एकाउंटाक 2,000 केडी तशें म्हळ्यार आमच्या गांवचे 5.5 लाख रुपये डेपॉझीट केल्ले आनी हो तरणाटो म्हणटा ते पयशे पळोवन तितले एमावंट पळोवन आजब जालें आनी तक्षण तुमचे उतरां उड आसा काय म्हणालो तक्षण तुमी म्हणलें देव तुका दिता
देव खंयच्याय दिवून हें करना, देवाचेर पातयेनी दवर म्हणून तुवें सांगलें बादर, आनी त्या देखून म्हाका तक्षण तुमचो उडास आयलो, आनी त्या देखून तुमकां थँक्यू म्हूण हांव आयलो म्हणालो. त्या देखून हांवें सांगलें म्हाका थँक्यू न्ही, देवाक थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. मोगाचेनो आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत कितले न्ही कितले बरेपण जातेत आसा. मोगाचेनो जातेत आसा. आमच्या सुमयाचेर पातयेनी दवरल्यार, आमच्या सुमयाचेर विश्वास दवरल्यार आमकां कांयच उणें करना. त्या देखून आमी केदाळाय म्हणचे तो आमचे रीण दवरना, तो रीण दवरना. तो आमकां येतेश्ट मापान आमकां कितलें मेळा जे ताच्यागी हजारो वांट्यान सडीत दितेत आसता, आमकां मेळतेत आसता. मोगाचेनो आमचें जिवीत तशें. मोगाचें त्या देखून सांगचें आमचें जिवीत देवाचें. देवान आमकां रचतना उत्पत्ती पुस्तका प्रकार अध्याय 1:27 म्हणटा ताच्या सारक्याचे स्वरूपाचें रचलां. ताच्या सारकी आमकां रचल्यांत एक मोलादीकपणी, एक पवित्रपणान आमकां रचलां. आमचें जिवीत कितलें मोलादीक. मोगाचेनो आनी ह्या जिविताचेर नदर घाल्यार देवान आमकां कितलीं देणी, कितलें बरेंपण आमच्या जिवितान आमकां केलां. मोगाचेनो एक न्ही दोन न्ही कितलें हर एक दीस म्हणल्यार बरी आमच्या जिवितांत असर्या अद्भुतां घडोवन आसात. पूण थोडे बडी आमी पळोवंक सुकोवन पडटा. ही ल्हान ल्हान घडीत आमकां दिसनात. आमकां व्हडली व्हडली आजापां जायचे. आमचें जिवीत देवाचें देणें, हर एक दीस उरचें देवाचें देणें. आमच्या जिवितान हर एका दिसा जावचें तें देवाचें बरेंपण. मोगाचेनो देवाक आमी कितलीं अर्घ दिल्या. ही कूड हो जीव, ह्या जिविता, ह्या जिवाचे हर एक विश्वे, ह्या कुडीचे हर एक विश्वे हें देवाचें दान, देवान दिल्लें देणें. कितले स्वरूप बरें करून आमकां रचलां. कितल्या मोलादीकपणान, कितल्या पवित्रपणान, कितल्या उंचल्या तरान देवान आमकां हर एकल्याक रचलां. मोगाचेनो प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आमी सांगलां जावंक बरो थोड्या दिसांत एक गडीत एक भिकारी भीक मागून वयतलो. हर एका घरा भीक मागून येतना एका व्हडल्या घरा मुखार पावलो गे. एका व्हडल्या घरा मुखार रावन गेटीच्या मुखार रावन घराक भितर पळोवंक लागलो गे. खांबोडा पळयतना व्हडलें खार आसा गे, व्हडलो बंगलो आनी रूख झाडां बोवारी आनी मस्त संगती त्या, आनी एकलो दादलो एक कुलिंग ग्लास घालून घरच्या मुखार बाल्कनीत बसून आसलो खंय. आनी त्या मनशा पळोवन हो भिकारी म्हणटा खंय तूं जाल्यार अदृश्टवंत. येदो व्हडलो बंगलो आसा, येदो व्हडलें खार आसा, इतलें बरो तुका आसा, तुजे कडेन कांय कितली आस्त बदीक भांगार शिंगार आसा कोणना. तूं जाल्यार अदृश्टवंत, तूं जाल्यार बागी. हांव खालें हर एक दीस हांवें भीक मागचें. मागोन म्हजो दीस हांवें आखेर करचो. मागोन म्हजें दीस हांवें सरचें. म्हजें जिवीत खालें. म्हजें जिवीत कितें म्हणून चिंतलो आनी गेट उक्ती करून आचे कडेन मागल्यार कांय म्हणे दीत म्हणून भितर गेलो खंय. भितर वचून ताका म्हणालो खंय त्या मनशाक बसून आसल्या, तूं जाल्यार बागी, तूं जाल्यार व्हडलो, तूं जाल्यार अदृश्टवंत. तुजे कडेन खार आसा, बंगलो आसा, तुजी व्हडलीं कुटुंबाची आसात, तुजे कडेन सगळां आसात. म्हाका कांय ना. म्हाका इल्लें भीक दी, म्हाका इल्लें भीक दी, म्हाका इल्लें कुमक कर, म्हाका इल्लो आदार दी. तक्षण तो ग्रेस्त मनीस बसून आसलो. ताच्या दोळ्याक घाल्लो तो कुलिंग ग्लास आरसो ग्लास काडटा काय आनी म्हणटा काय म्हाका सक्कड आसा, म्हाका सक्कड आसा, पूण म्हाका आसलें पळोवंक, आसल्याची सोबाय साकोवंक म्हजे कडेन दोळे नात. पूण तुजे कडेन कांय ना, पूण म्हज्या आसल्या सगळ्याची तूं सोबाय साकोवन आसाय, सोबाय पळोवन आसाय. हें आसलें सगळें, हें आसलें सक्कड तुका दिता, म्हाका कांय नाका. तुजे 2 दोळे म्हाका दिशी गी म्हणालो गे. हो तक्षण खंयच्यान धांवलो म्हण नागे ना गे भिकारी. आनी ताका कळ्ळें गे आपणाचो जीव कितलो मोलादीक, आपणाचें जिवीत कितलें मोलादीक. म्हज्या दोळ्या मुखार असो बंगलो, आचें खार, आचें व्हड घर आनी कितें कांयच फायद्याचें न्ही म्हण ताका भोगलें गे. मोगाचें न्हू आमचें जिवीत तशेंच मस्त बोटी देवान म्हाका इतले सोबीत तरान, इतल्या बरेकान रचलां, नेटयलां. आमच्या जिवितान तृप्ती ना. देवान दिल्ल्यांत समाधान आमकां मस्त बडी ना. मोगाचें न्हू मस्त बडी आमचेंत मोल आमकां समजना. मोगाचें न्हू आनी आमी कदाळे कंपेर करचें.
आमकां कदाळे कंपेर करचें ताका आका ताका कितलें आसा तो कितलो बरो ताजे कडेन इतलें आसा म्हजे कडेन कांय आसा म्हजे कडेन कांय ना आनी आमचें सगळें जिवीत हेरांचे संगती आशेवन लास्ट आमी म्हणटा हांव आशेवन तें जाय हें जाय म्हणून आमचें सगळें जिवीत आमी आखेर करता मोगाचें न्हू पूण आमी पयल्यान पयलें देवाक उपकारी मानाचें जायचें देवा तें उपकारी मानाचें जायचें देवाक कितलीं अर्गां होगळाप आमच्या जिवितान दिल्यार पावना मोगाचें न्हू पावना हर एक दीस देवाचें देणें आमकां मोगाचें न्हू तें लागून देवाक कितलीं अर्गां होगळाप दिल्यार आमच्या जिवितान पुरो पडचें ना मोगाचें न्हू तें लागून म्हाका उडास येवचें मुरयेचें तें स्तुती गायन मुरयेन गायलेलीं शक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यांत भाग्यवंताचें नांव मुरी म्हणाली आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालतना ह्या सत्यवंतान म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कितलीं असरियां अद्भुतां केल्यात आनी करनंत आसा मोगाचें न्हू हर एक दीस करन आसा त्या लागून एक घडी आमचे दोळे धांपया मोगाचें न्हू आमचे दोनी हात आमच्या मुखार आमी उदारे दवरया दोनी हात आमी उदारे दवरया मोगाचें न्हू जोब प्रवाद्यान म्हणल्या बरी आद्य एकांत विणगो हांव आयलो विणगो हांव संवसार सांडून पाटी वेता देवान दिलें देवान वेलें हांव सदैव जावं म्हणटा म्हळ्यार ह्या संवसाराक येतना हांव आनी तूं कांय आणण्यो ना मोगाचें न्हू म्हजे कडेन आनी तुजे कडेन आसचें सगळें म्हजें आनी तुजें जिवीत सगळें हें देवान दिलें आमकां दिर्वें मोगाचें न्हू हे जिवितान आसचें सगळें बरेंपण देवान आमकां दिल्लें देणें मोगाचें न्हू देवाक आमी अर्गां दिवया मोगाचें न्हू एक घडी तसो उपकार आमी आठवया आमच्या काळजांत हांव थँक्यू म्हणया आनी प्रत्येक जण फाटल्या सगळ्या हप्त्यांत ताणें आमकां राखलां सांबाळलां आमचें जिवीत सोलोवन येलां मोगाचें न्हू सगळ्या हप्त्यांत जावंक पुरो आमचे सांगात आसले थोडे नांत ह्या दिसांनी आदलो हप्तो सुरू करतना आमचे सांगात आसले ह्या घडी आमचे सांगात नांत जावंक पुरो ह्या आदल्या हप्त्यान आमकां खंयी अवघड वायट घडोवंक आसलें सोमयान आमकां राखलां सांबाळलां मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत कितें पिडा शिडा येवंक आसली सोमयान आमकां राखलां सांबाळलां आमच्या जिवितांत कितलें बरेंपण ताणें केलां मोगाचें न्हू कितलीं अर्गां ओगळाप स्तुती ताका दिल्यार पावना मोगाचें न्हू उपकारी मनाची जावया उपकारी मनाची जावया तुमच्या काळजांत हांव थँक्यू म्हणा अर्गां तुका सोमया म्हणा होगळाप तुका सोमया म्हूण म्हणा मोगाचें न्हू काळजांत हांव म्हणा ताणें करच्या त्या सगळ्या बरेपणाक हर एका दिसाची हर एक घडी आमच्या बगलेक तो रावोन आसा आमकां पळोवन आसा आमचेर नदर घालून आसा आमचें जिवीत सोलोवन आसा आनी आमकां सांबाळन तो आसा मोगाचें न्हू हर एक घडी आमच्या सांगात आसा त्या सुमया मुखार आमी आसा त्या सुमया सांगात आमी आसा मोगाच्या भावा आनी भयणी त्या सुमयाक आमी थँक्यू म्हणया त्या सुमयाक आमी अर्गां दिवया तसो उपकार आमी आठवया मोगाचें न्हू म्हज्या आनी तुज्या बरेपणा खातीर आमी हांगा आसचें न्ही ताच्या उदारपणा वरवीं आमी हांगासर आसा ते लागून आमी ताका थँक्यू म्हणया ताका आमी अर्गां ओगळाप दिवया मोगाचें न्हू तसो उपकार आमी आठवया सोमयाक आमी अर्गां दिवन एक गीत आमी गावया पान संको 89 उबे रावया ताळयो पेटी आमी मोगाचें न्हू आमच्या काळजां मना सोमयाची स्तुती आमी करया सोमयाक आमी आराधन करया सोमयाक आमी नामान करया सोमयाक आमी होगळाप देवया कित्याक आमचो सोमी बरो आमकां बरें कसो हर एका घडये आमच्या सांगाता रावचो मोगाचें आमचो धनी आमचें जिवीत सोलोवन वचो
आमच्या जिविताचो सांभाळणार आमच्या मुखार आसा. आमकां मागिल्लें दिवचो आमच्या जिवितांत आनी आमच्या मुखांत असर्यां करचो सोमी आमच्या मुखार आसा. त्या सोमयाक आमी अर्घा होगलाप दिवया. अर्घा दिव्या आम्ही सौम्या करसिया महिमेताची आम्ही गीता गाव्या. अर्घा दिव्या आम्ही सौम्य करसिया महिमेताची आम्ही गीता गाव्या. अर्घा दिव्या आम्ही सौम्या करसिया महिमेताची आम्ही गीता गाव्या. अर्घा दिव्या आम्ही सौम्य करसिया महिमेताची आम्ही गीता गाव्या. पर्वत कुशीन आमचे डोळे उभार्या. पर्वता कुशीन आमचे दोळे उभार्या. उंचायेता देव आमचे मागणे ऐकता. उंचायेता देव आमचे मागणे ऐकता. देखून अर्घाता कासना सजना उपकारता सोबागुड्या. देखून अर्घाता कासना सजना उपकारता सोबागुड्या. अर्घा दिव्या आम्ही सौम्य करसिया महिमेताचे आम्ही गीता गाव्या. अर्घा दिव्या आम्ही सौम्य करसिया महिमेताचे आम्ही गीता गाव्या. इस्रायेलाचो देव खंडित निदाना. इस्रायेलाचो देव खंडित निदाना. विस्तार परचेक ताचे केदीन सांडयना. विस्तार परचेक ताच्या केदिसांनिया. देखून अर्घाता कासना सजना उपकारता सोबागुड्या. देखून अर्घाता कासना सजना उपकारता सोबागुड्या. अर्घा दिव्या आम्ही सौम्य करसिया महिमेताचे आम्ही गीता गाव्या. अर्घा दिव्या आम्ही सौम्य करसिया महिमेताचे आम्ही गीता गाव्या. तासो विश्वास मोक्ष स्नातकता. तासो विश्वासी मोक्ष स्नातकता. आमकां आपयलोलो सोमी आमकां सांबाळटा. आमकां आपयलोलो सोमी आमकां सांबाळटा. देखून अर्घाता कासना सजना उपकारता सोबागुड्या. देखून अर्घाता कासना सजना उपकारता सोबागुड्या. अर्घा दिव्या आम्ही सौम्य करसिया महिमेताचे आम्ही गीता गाव्या. अर्घा दिव्या आम्ही सौम्य करसिया महिमेताचे आम्ही गीता गाव्या. अर्घा दिव्या आम्ही सौम्य करसिया महिमेताचे आम्ही गीता गाव्या. अर्घा दिव्या आम्ही सौम्य करसिया महिमेताचे आम्ही गीता गाव्या. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बशी आमी मगाच्यान देव आमच्या जिवितांत इतलें बरें करता आसतना इतलें बरें आमकां दिताना आमी देवाक पाटी दिवंक आसा मगाच्यान. आमच्या जिवितांनी आमी पाटी दिवंक आसा. तीच तेका साकरांची ओपार माते वसोवांजेल अध्याय 25 वाक्या 14 तावन आमी वाचता. तो एक मनीस परगांवाक वता आसतना ताच्या नौकरांक आपयता आनी हर एकल्या नौकराक ताचे समर्थ तेगीत हे उतरां थंयसर आमकां मेळटा. ताचे समर्थ तेगीत. एकल्याक 5 तालेंतां आनी एकल्याक 2 तालेंतां आनी एकल्याक 1 तालेंत. आतां 5 तालेंतां मेळ्ळलो इल्लो बुदवंत जावंक पुरो इल्लो हुशार ताची समत इल्लीची सकत इल्ली चड. आतां तो काल्यां करता वहिवाटा घालता आनी सडीत 5 जोडटा. 2 मेळ्ळलो ताची सक्ते प्रमाणे आनीकी 2 सडीत जोडटा.
पूण एक मेळलो एका लेकान आलशी, एका लेकान दनयाचें बे, तो कालें करता वचून धरणींत पोंड घडोवन दनयान दिल्लें तालेंत पूर्ण दवरता. आनी दणी पाटी येवन लेक विस्तारतना दोगांक दनयान म्हणली, शाबास बऱ्या आनी पातेनीच्या साकरा. आनी तिसऱ्याक मुजे सचिलो पयसर नसत्या साकरा. दोगांक बऱ्या आनी पातेनीच्या साकरा आनी एकल्याक उतरां नसत्या साकरा. मोगा भावन आनी भयणीनो, देवानी ह्या संवसारांत आमकां जिवीत दिताना आमच्या सामर्थ्य प्रमाणे तेगुणें सांगलें आमगे कंपेर करूंक जायना. ताका आसलें देणी म्हजे कडेन ना जावंक बरो, ताका मेळिल्लें म्हाका मेळोना जावंक बरो, आमी कंपेर करूंक जाय. ताची समर्थ वा ताची सकत तशी म्हजी सकत इतली. त्या देखून हांव थोडे बडी आवय बापायंक सांगचें आसा. थोडे बडी आमच्या आवय बापायंक कालें म्हळ्यार शेजारच्या जिल्ली बायच्या चेडवान मॅथ्सांत 100 मार्क्स काडले जाल्यार म्हज्या हितून 100 काडीचे. आनी त्या देखून आमच्या चेडवाचेर प्रेशर पूण म्हज्या चेडवाची कॅपॅसिटी कितली 75 काडचे. आतां 75 कॅपॅसिटीच्या चेडवान 100 काड म्हळ्यार जाता जायना. थोडे बडी साध्य ना. आनी त्या देखून थोडे बडी डेजस्पोज जावचे. कित्याक म्हळ्यार तितले मेळाचे कंपेर करचे. त्या देखून आमी थोडे बडी आमच्या जिवितांत कंपेर करता म्हणून हांवें सांगलें. त्या देखून हांवें सांगचें देवान आमकां कितें फावो, म्हज्या सक्ते प्रमाणे कितें फावो तें दिलां. त्या देखून देवान जें कितें आमकां दिलां ताचो फायदो आमी जोडी जाय, ताचो फायदो आमी दिवंक आसा, आमी जोडूंक आसा. मोगाच्यान हें आमचें जिवीत. ना जाल्यार एक दीस लेख देव आमचे लागचे लेखान घेता. देवा मुखार आमी जरतेक उबे रावंक आसा. त्या देखून त्या दिसा देवाक आमी कितें म्हणटा? देवाक आमी दुर्सात हांव तुवें ताका इतलें दिलें, हाका इतलें दिलें, म्हाका हें इतलें मात दिलें. आनी त्या देखून आज कित्याक म्हाका विचारताय देवाक आमी म्हणूंक साध्य आसा की साध्य ना. मोगाच्यान त्या देखून आमचे प्रयत्न आमचो परिश्रम हर एक दीस आमी कशें जियेता, आमी कितलें प्रयत्न करता हें गरजेचें. देवाक आमी कशें पर्यार वा फारीक करता, देवाक आमी कशें फाटीं दिता तें गरजेचें. मोगाच्यान म्हाका एक उडासुची एक रैताची एक काणी. ह्या रैताक 2 पूत आसले आनी हो रैत मोरणाच्या तणीर आसतना ह्या दोगांय पुतांक आस्त वांटेकान दिता. व्हडलो पूत इल्लो बुदवंत आनी त्या देखून व्हडल्या पुताक इल्ली कडपी सुवात, इल्ली कश्टी सुवात व्हडल्या पुताक दिता. धाकटो पूत तेगे चड बुदवंत न्हय पूण ताका बरी सुवात, मसाळ सुवात ती धाकट्या पुताक दिता. आनी थोड्या तेंपान बापाय सरलो. बापाय सरल्या उपरांत आस्त वांटे मेळ्ळी, दोगांयक मेळ्ळी आनी दोगी काम करतात. व्हडलो पूत मस्त कश्ट काडटा, ती कडपी सुवात लेवल करता आनी तांतूं बेळें करता. ताका यथेश्ट मापान बेळें मेळ्ळें. पूण हो धाकटो पूत बरी मसाळ सुवात मेळ्ळी, बरो जागो मेळ्ळो, व्हडले कश्ट काडिना, आरामेर पळोवंक पळयता आनी तोय बेळें करता. पूण ताका व्हडलें बेळें मेळोना आनी तो वळू दुसंजर काडटा. बापायन तुका बरें दिलें, म्हाका पाड दिल्लें. बापायन तुका थेशें बरी सुवात दिली, म्हाका बरी सुवात दिवना. बापायक व्हडल्या भावा कडेन बापायक दुसोंक लागता. तो व्हडल्या पुताक व्हडल्या भावाक बेजार जाता आनी म्हणटा जायत बाबान म्हाका बरें दिलां, तुका बरें दिवना म्हणटाय जाल्यार ही तुका, ती म्हाका दी, हांव ती कान घेता, हांव तांतूं बेळें करता, तूं हातूं बेळें कर. एकामेका अदल बदल गेली आनी परत दुसऱ्या वर्सा परतून बेळें केलें. व्हडल्या पुतान ताका दिल्लें आतां त्या सुवातेर कश्ट काडले, घाम पेळ्ळो आनी बेळें गेलें, बरें बेळें जालें. धाकट्यान परतून आलसाय गेली, कांय काम करूना, व्हडलें बेळें जावना आनी परतून दुसोंक लागलो. ही काणी अशीच मुंदारसून येता. थोडे बडी आमची एकल्याची काणी इतलीच मोगाच्यान आमी दुरसोनूच देवाक दुरसोन एकामेकाक दुरसोन आमचे दीस पाशा जाता शिवाय आमी कितलें कश्ट काडटा, कितलें परिश्रम आमी काडटा, म्हज्या वरवीं कितें करूंक साध्य आसा त्या विशयान आमी कितलें चिंता मोगाचें न्हू. हें आमच्या जिवितांत गरजेचें. त्या देखून द्वितीनियम पुस्तक अध्याय 16 वाक्य 17 म्हणटा, सर्वेस्परा देवान तुका दिल्ल्या आशिर्वादाच्या मापान काणीको आडून येवंक जाय. देवान तुका दिलां त्याच मापान तुवें काणीको आडून येवंक जाय. म्हळ्यार तुका कितलें दिलां तसो फळ तुवें दिवंक आसा देवाक, ताच्या मापान तुका दिवंक आसा म्हणलें हें द्वितीनियम पुस्तक आमकां उगडासा काडटा मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो. तशेंच सा पावलो एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 4 वाक्य 7 म्हणटा, तरी पूण आमचे मदल्या हर एकल्याक
क्रिस्तान दिल्ल्या मापान देवाच्या विशिश्ट ध्यानाचो वांटो लाभला तेगून देवान आमकां दिल्ल्या त्या ध्यानाचो एक विशिश्ट वांटो म्हज्या सत्ते प्रमाणे म्हज्या थांकी प्रमाणे देवान आमकां हर एकल्याकी दिला मोगाचें न्हू आनी त्या देखून आमकां देवान जें कितें दिलां तसो फळ आमी दिवंक आसा आमच्या दिसपट्या जिवितान मोगाचें न्हू त्या देखून जेजून सांगलें ती अंजुराच्या रोगाची ओपार जेजू थंयच्यान वेता आसतना ती फळां सोदूंक लागलो अंजुराच्या रुखार फळां येताना थंय फळ नाटलो जेजूक राग येता आनी काले म्हणटा कातान घालचो बरो पूण तो काम करतलो कितें म्हणटा आनी एक अवकाश दी हांव मूळ सोडयतां ईट घालतां येवच्या वर्सां जाल्यार जालें आमकां देव थोडे फावटी आमचे जावन फळ आशेता आमी फळ दिवंका पूण देव थोडे फावटी इतलो दयाळ इतलो काकुलदार आनी एक अवकाश आनी एक अवकाश आनी एक अवकाश आमच्या जिवितांत दिता मोगाचें न्हू आनी आमी फळ जी म्हणली देवाची आशा त्या देखून जेजून म्हणलें बरो रूख बरें फळ दिता आमी बरे रूख जाल्यार आमच्या जिवितांत बरो फळ आमी दिवंका बरो फळ आमी जोडूंक आसा मोगाच्या भावन आनी भयणीनो देवान दिल्ले अवकाश आमी उपयोग करूंक आसा त्या देखून परत एक घडी आमचे दोळे दांबया आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया मोगाचें न्हू त्या देवाक आमी उलो मारया परत आमी अर्गां दिवया मोगाचें न्हू कितलें बरेंपण देवान आमकां केलां कितल्या देण्यांनी आमकां ताणें नेटयलां सुरुंगार आयलां आमची सकत आमची समर्थ कितली म्हूण आमकां कळीत आसा मोगाचें न्हू आमी जायत्यांनी ती बरी करून उपयोग केल्या करनासा ताचे मारीपात आमी 4 जाणांक फायद्याक उपकारा पडटात जाल्यार व्यक्ती जावंक आमी प्रयत्न करनासा मोगाचें न्हू देवान दिली सकत देवान दिली देणी आमी बऱ्यान गोलसून आसा तसो प्रतिबळ आमी जोन आसा आनी खंडीत जेजू आज आमचे हर एकल्याची नांवां कान कोणें आमी कश्ट कान जोडटा कश्ट कान आमी प्रतिबळ जोडटा तल्यांक म्हणटा सोमी शाबास बऱ्या आनी पातेनीच्या साकरा शाबास बऱ्या आनी पातेनीच्या साकरा मोगाळ भवन आनी भयणीनो जेजू थावन आमकां हे आयकूंक मेळाचे शाबास बऱ्या आनी पातेनीच्या साकरा आमची जबाबदारी आमकां मेळिल्लें मिसांव जावं आमच्या कुटुंबाचें वा आनी कितें मिसांव जावं आमचो दिसपरतो वावर ग्रास जोडच्या खातीर हर एक संगत आमी कश्ट काडूंक आसा कश्टांक प्रतिबळ आसा हें सत त्या देखून देवाक आमी उलो मारया मोगाचें न्हू त्या देवाक आमी उलो मारया आमकां ताका आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू ताची मजत आमी मागया आमच्या जिवितांत आलसाई करनासतना आमचें जिवीत कोणाकी कंपेर करन आमी दुसोडून तो आखेर करनासतना देवान आमकां रचलां ताच्या सारक्याचे स्वरुपाचें तसो दैवीक जीव ताणें आमकां केला ह्या सृश्टेचो कुरो जावन आमकां रचलां कितल्या बरेपणान आमकां भरलां ताका आमी अर्गां दितना आमचें जिवीत जरोवंक आनी म्हज्या जिविता मारीपात ह्या पृथ्वेक नवें रूप दिवंक हांवें वावर करूंक म्हजो दिसपरतो ग्रास हांवें जोडूंक म्हाका दिल्लें तें मिसांव म्हज्या कुटुंबाचें आनी कितें मिसांव दिल्लें तें जारी करूंक सुमी आमकां कृपा दिवं दी म्हणून त्या सुमयाक आमी उलो मारया त्या सुमया कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू मागया हांगासर तुमी सबाज जाणां हांव पळयतां कश्ट कान्न तुमच्या कुटुंबान जावंक बरो देवान तुमकां दिल्ली देणी जावंक बरो तुमी जरोवन आसात त्या मारीपात तुमच्या कुटुंबांत तुमच्या जिवितांत सबारांक जायतें बरेंपण तुमी करनासात मोगाचें न्हू आज खंडीत जेजू म्हणटा शाबास बऱ्या आनी पातेनीच्या साकरा तर आमचें जिवीत त्या दिशेन आमी जरोवंक बरो फळ आमी काडूंक तसो सुमी आमकां कृपा दिवं म्हण त्या सुमया कडेन आमी मागया आमचें अस्तित्व तो जावन आसा आमच्या जिवितान आमी संपूर्ण जावच्या कोणाक कंपेर करून आमचें जिवीत होगडावच्या बदला देवान दिल्ल्यान तृप्ती जावन संतुश्टी व्यक्ती आमी जावंक तो सुमी आमकां कृपा दिवन दिवन आमी मागया आनी गावया गीत उलो मार देवाक तुजें उलो मार अस्तित्व तुजें तो जावन आसा संपूर्ण जावच्या तो उलो मार एक चारान आनी एक कोरास हें गीत आमी गावया आनी त्या देवाची कृपा आमी मागया मोगाचें न्हू
उभी राहावी आणि पान संख्या 56. उलोमा देवा तुझ्या उलोमा सांगा म्हणे उलोमा देवा तुझ्या उलोमा अस्तित्वचे तो सावनासा संपूर्ण जाऊच्या कुलोमा अस्तित्वचे तो सावनासा संपूर्ण जाऊच्या कुलोमा उलोमा देवा तुझ्या उलोमा उलोमा देवा तुझ्या उलोमा देवान आपल्या सारख्या रूपान देवान सारख्या रूपान रसला तुका वरत्या मोगान रसला तुका वरत्या मोगान दिवून दैवीक जीव तो तासो दिवून दैवीक जीव तो तासो केला तुका राय सृष्टीसो केला तुका राय सृष्टीसो उलोमा देवा तुझ्या उलोमा देवा तुझ्या उलोमा देवा तुझ्या उलोमा देवा तुझ्या उलोमा Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मगच्या भवानी बहिणी आम्ही उलो मारलो देव आमचे लागी उलयता देवाच्या उतरा मारिपात विशेष तरान आमचे लागी आमचो देव उलयता आम्ही ताका उलो मारले आता तो आमचे लागी उलयता तर ताचे उतार आमी आयकुया तसो संदेश आमी नियाळ करया ती कृपा आता आमी मागया हें देवाचे उतार परगच्या आमच्या भावा खातीर हें देवाचे उतार घेवच्या आमच्या अरी एकल्या खातीर आनी आमकां त्या देवाच्या उतराचे सक्तीक समर्पण करून हें उतार आनी तो संदेश आयकूंक आमकां आमी तयार करया पवित्र देवोने मुझे तई तो रावोगे ओ स्वार तू सो फाकोगे मुझे तई तो जिएंगे पवित्र देवोने मुझे तई तो रावोगे ओ स्वार्थ तुझो फाकोगे मुझे तई तो जिएंगे हालेलुया 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 Hallelujah. 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 Hallelujah, 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 Hallelujah. सा मातेवर म्हणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता 6 अध्यायी 22 आणि 23 वाक्य दोळो कुडीसो दिवो तुझे दोळे सारके आसा जाल्यार सगळ्या तुज्या कुडींत उजवाड आसतलो पूण
तुजे दोळे पाड जाती जाल्यार सगळ्या तुज्या कुडीक दोळो काळोख पडटलो. तुजे भितर आसलेलो उजवाडस काळोख जाय जाल्यार काळोखूच कितलो भिरांकूळ जायनाये. देवाचें उतार घे. वाकणी तुका क्रिस्ता. फाटल्या 5 हप्त्यांत हांव आमी जाणुवया विशयंत नियाळ करना आसा मोगाच्या न्हू. आयचें वसाप आमच्या जिवितांत एक प्रमुख भाग घेवचें आसलें वसाप जावन आसा. जेजू म्हणटा धोळो जावन आसा कुडीचो दिवो. कूड म्हळ्यार आमचें जिवीत मोगाचें न्हू. ह्या जिविताचें उजवाड हांवें तुवें बोगाचें जाल्यार म्हाका तुका सारकी दिश्ट आसूंक जाय. सारकी दिश्ट आसूंक जाय. जर तर जें कितें हांव आनी तूं आमकां दिसता म्हूण सांगता पूण वास्तवीक तरान म्हाका तुका दिश्ट ना जाल्यार आमचें जिवीत कश्टांचें जिवीत जाता. आनी त्या देखून जेजू म्हणटा पूण तुजे दोळे पाड जाती जाल्यार म्हळ्यार तुजी दिश्टच पाड जाती जाल्यार सगळ्या तुज्या कुडींत काळोख पडटलो. सगळ्या तुज्या जिवितांत कश्टच आसतले. मुस्तपुटी आमी देवाक पुरपुरता. आतां पदरापण आराधन करतना सांगलें मुस्तपुटी आमी देवाक पुरपुरता मोगाचें न्हू. हांवान तूं नेणाव कित्या खातीर म्हज्या जिवितांत कश्ट येतात. हर एकल्याच्या जिवितांत कश्ट येतात आनी आमी पुरपुरता देवाक देवा हें कित्या म्हज्या जिवितांत इतले कश्ट कित्याक म्हूण हांवान तूं हाक बोग मारता. पयत पुस्तक म्हणटा तुजे दोळे म्हळ्यार तुजी दिश्ट सोमाना जाल्यार सगळें तुजें जिवीत काळोखांत पडटा. आनी मुस्तपुटी हांव आनी तूं चिंताव जें कितें म्हाका तुका अशें दिसता तो जावन आसा उजवाड. आनी पयत पुस्तक देखून म्हणटा तुजे भितर आसलोलोच उजवाडस काळोख जाय जाल्यार काळोखूच कितलो भिरांकूळ जायनाये. हांवें एक उदाहरण वांजेरांतलें दिता मोगाचें न्हू. एलिशाक आमी पळयता दुसऱ्या रायांच्या पुस्तकांत 6व्या अध्यायांत थंयसर आमी पळयता 15वें ते 20वें वाक्य थंयसर एक घडीत घडटा. एलिशाक महाप्रवादी आनी ह्या प्रवाद्याक धरूंक रायाचे मनीस येवन रायाचे सैनीक घेवन हाका धरूंक पळयतात. आनी थवळ ताजो सेवक घाबरता. आतां कितें करचें पळयतना सगळो एक व्हडलें सैन्याच्या भोवारी आसा. आयो म्हज्या धन्याक कितें घडटलें म्हाका कितें घडटलें म्हूण तो भियेत आसतना थंयसर पयत पुस्तक म्हणटा तेन्ना ताणें एलिशाचो सेवक भायर गेलो तेन्ना ताणें सैनिका दळान घोड्यां आनी रथा सवें शाराक वेडो घाल्लो तें पळयलें. ताणें एलिशाक म्हळें हांव म्हज्या धन्या आमी आतां कितें करचें. हाय म्हज्या धन्या आमी कितें करचें. एलिशान जाप दिली भियेनाका तांचे सवें आसलेल्या प्रास चड आमचे सवें आसात. उपरांत ताणें प्रार्थना केलें सर्वेस्परा ताणें पळोवचे खातीर ताचे दोळे उक्ते कर. आनी सर्वेस्परान सेवकाचे दोळे उक्ते केले आनी ताणें एलिशा भोंवतणीचो दोंगर उज्याच्या घोड्यांनी आनी रथांनी भरलेलो देखलो. ह्या एलिशाच्या नौकराक दोळे नासले गी. दोळे आशिल्ले म्हजे बरी आनी तुजे बरी दोळे ताका आशिल्ले. आनी त्या देखून हांव आनी तूं कितें आमकां दिश्ट आसा म्हणटा ती दिश्ट एलिशाच्या नौकराकी सेवकाकी आशिल्ली. देखून एलिशाचो सेवक म्हणटा कितें पळय हांगा सैनीक दळ घोड्या आनी सवार सवें सगळे भरल्यात. पूण एलिशा म्हणटा सर्वेस्परा ह्या म्हज्या सेवकाचे दोळे उक्ते कर. तर हांवें आनी तुवें पळोवचें ते दोळे मोगाचे न्हू. हांवें आनी तुवें पळोवची ती दिश्ट खरी दिश्ट गी खरो उजवाड गी म्हणलें सवाल म्हजे मुखार आनी तुजे मुखार आज हांवें तुवें नियाळ करी जाय. जर तर
सर्वेस्पराकडे एलिशा मागता, कित्याक मागता तो? एलिशान प्रार्थना केलें सर्वेस्परा ताका पळोवचे खातीर ताचे दोळे उक्ते कर. ताच्या सेवकाक येदळसो दोळे आसले, त्या देखून ताणें सांगलें इतलें व्हडलें सैन आयलां, तांचे घोडे आयल्यात, रथ आयला, आतां कितें करचें म्हणून. तर एलिशा कित्याक म्हणटा ताचे दोळे उक्ते कर. आनी खेदाळा सर्वेस्परान दोळे उक्ते केले. तोस्सो सेवक पळयता उज्याचे घोडे आनी रथ. आनी मुखलें आमी जाणा जायतल्या फावटी आयकलां त्या एलिशाक तांकां धरूंक जायना. एलिशा तांकां एकाडे तांकां आपोवन व्हरता, सगळ्या व्हडल्या सैन्याक एकाडे रायाकडे आपोवन व्हरता आनी जे दोळे बंद जातात आनी तांकां कांय दिसना. आनी उपरांत तांकां दिसता. हांव तें लांबू वचचें नाका म्हणल्यार मोठ्यान हांव तुमकां सांगून आसा. त्या देखून मोगाचें उडास दवरा. आमच्या जिवितांत मुस्तू जाण दुस्मान आमकां व्हडले व्हडले दिसतात. व्हडले व्हडले दुस्मान म्हाका आनी तुका दिसतात. त्या एलिशाच्या नौकराक दिसले बरेंच हर एक मनशाक ताज्या मुखार व्हडले व्हडले दुस्मान दिसतात. पूण त्या मनशाक दिश्ट आसले तर ताका सर्वेस्पराचे दूत, सर्वेस्पराचें रक्षण ताका दिसूंक शकतें. मुस्तुबटी आमकां दग दितलीं आसात मोगाचें न्हू. जावंक पुरो आमची आवय बापूय आमकां दग दिता म्हणून बगोवंक पुरो. टिचर आमकां दग दिता म्हणून बगोवंक पुरो. जावंक पुरो आमकां आमी काम करचे कडेन आमचो धनी आमकां पुरा लाटपूट काम करयता तो दग दिता म्हणून सांगूंक पुरो. जावंक पुरो एका सुनेक बगोवंक पुरो आपली मांय दग दिता, ह्या मांयक बगोवंक पुरो आपली सून दग दिता म्हणून. मुस्तू जाणांक आमकां जिवितांत तो दग दिता, ही दग दिता म्हणून चिंतूंक पुरो. उडास दवरया. जें कितें म्हज्या आनी तुज्या दोळ्यांक दग दिता म्हणून हांव तूं चिंतावंगी, तिस व्यक्ती जावंक पुरो त्या व्यक्ती मुखांतर हे तें व्हडलें लिस्ट हांव म्हज्या जिवितांत हांव शिकतांगी. खंयच्या युनिवर्सिटींत, संवसाराच्या टॉप युनिवर्सिटींत, विश्वविद्यानिलयांत मेळनात ते तसली जाणवाय ह्या व्यक्ती मुखांतर म्हाका आनी तुका लाभता. ह्या व्यक्ती मुखांतर म्हाका आनी तुका एक्सपिरियन्स लाभता, अनुभव लाभता. ह्या व्यक्ती मुखांतर म्हाका आनी तुका जिविताचे विविध कोणशे, विविध मुले, विविध संगती म्हाका आनी तुका कळटा. कित्याक आमी चिंतचें हो म्हाका मनीस दग दिता, ताचे हांव येपटे भायर सुटोवन धांवचें म्हणून. आमकां दिश्ट नातल्या वरवीं, आमकां खंयसर आमी पावता म्हणल्यार गुत्तू नातल्या वरवीं आमी तशें चिंता. भुरगो ताजे टिचर्स ताका होमवर्क दिवंक पुरो, आनी खाली दिवंक पुरो, काम दिवंक पुरो, कशें हांगा तो भायर येवचें म्हणून ताका दिश्ट ताजी अल्प दिश्ट जाल्ल्यान, तो निजायक तो कुड्ड जाल्ल्यान ताजे मुखार ताजी दिशा खंय येता ताका पावना. कळत जायनासतना तो भुरगो या तें भुरगें आपल्या टिचरी तावन जावंक पुरो, आपणाक दग दितल्या व्यक्ती मुखार ह्या आमच्या काम करच्या जाग्यार तावन पुरो एकटीन धांवन भायर वचचें म्हूण चिंता. मुस्तुबटी आमी पळयलां मोगाचें न्हू. धनी मुस्त कामां दिवंक पुरो. आखरेक त्या धनिया मुखांतरच तो व्यक्ती मुखार व्हडल्या जिवितांत व्हडले जावंक पावतात. प्रत्येक तरान आमी हांगास आमी कुडयाळांत आमी आमच्या दोळ्या मुखार पळयलें जाल्यार मुस्तुबटी राजकीय व्यक्तीचे कडेन येताना ते एकलो पाप सगलो भुरगो एक आसता, च्या हाडून दिता, ताका थंय वचून तें हाडणे रे, हें हाडणे, म्हजें ड्रायव्ह कर कार पुरो म्हणटा. आनी तो व्यक्ती मुखल्या दिसांनी व्हडलो एक फुडारी जावंक पावता, व्हडलो एक फुडारी जावंक पावता. सुरूच्या दिसांनी त्या मार्गदर्शनाकाल थंय कितें जिवितांत कश्ट भोगले, त्याच त्या कश्टा मुखांतर तो व्हडलें जावंक पावता. मुस्तुबटी हांव तूं चिंताव ह्या मनशाक कित्याक बोगसाणें दिसय, कित्याक बोगसाणें दिसय. दिश्ट आसलो मनीस ह्या व्यक्ती मुखांतर मुखार आपणाक बरें जावचें आसा म्हूण कळ्ळो जाल्यार त्या मनशाक बक्षिता, तिदविता आनी परत आपल्या जिवितांत जायतें बरेंपण करूंक तो उपयोग करता. जर तर त्या मनशाक दिश्ट ना जाल्यार ताका बक्षिना, एकटे तेज्या घरांत रावन गी, एकटे तेज्या ऑफिसांत रावन गी भायर घालता आनी तेज्या जिविताचें एक प्रमुख सहायक जावंचो आसलो व्यक्ती ताका थंयच्या जिवितांत उसाळटा. मुस्तुबटी आमी पळयता आमकां बुदवंत मनीस मेळटात, बुदवंत मनीस मुस्तुबटी मेळटात. अकाउंट्स बरें करून बरयतात, फटाफट करून पुरा करतात. आमी तांकां मुस्तू लायकन आमच्या फायनान्सांत एक व्हडली जबाबदारी दिता. थोड्या तेंपान लाखांनी करोडांनी तो व्यक्ती बुडोवन ह्या मनशाक वेता.
तो चिंतलें त्या मनशान चिंतलें ह्या दिश्टींत वो बार एक बरो लॅक तपासणार वो बरो लॅक मेंटेन करता फायनान्साच्या तांदी येता म्हणून आनी एक व्यक्ती आसता ताजे कडेन व्हडली कांय जाणवाय ना पूण 100% प्रामाणीक 1 रुपये समेत इशीन तावन दिशेन हालाना दिश्ट आसलो व्यक्ती ह्या पयशांचे चडवणे करणातल्या व्यक्तीक एक म्हत्वाचो जागो दिता आनी ताका व्हडल्या जबाबदारीच्या जाग्यार बसयता कित्याक ह्या मनशाक हांव एकच 1 रुपये हालना म्हूण ताका गुत्त आसा जावं पुरो म्हज्या मोगाच्यान आमच्या बोवारी या आमच्या घरा या आमच्या कोणा कडेन एक मोनो व्यक्ती आसा ताका उलोवंकूच जायना आनीक लोक सुळसुळो उलयता बरें ह्या सुळसुळें उलयता आमच्या प्राय वेळार आमकां कश्ट येता आसतना घरा आशिल्लें तें जावंक पुरो कामाचें जावंक पुरो एक सामान्य व्यक्ती ताका उलोवंक गुत्तुना या कांय ताका गुत्तुना जावंक पुरो आमकां जिवाक जीव दिवन पळोवचे ते व्यक्ती तिन्स जावन तो मारपाट जावन आसता मोगाच्यान म्हज्या जिवितांत तुज्या जिवितांत जें कितें एका आमकां भायल्या दोळ्यांक ते एक सामान्य तो एक कांय पुरे जेन्ना ताका उलोवंक कळना मंड्याक वचना पेद्दा गुंडा म्हणलो व्यक्ती जिविताच्या कश्टांच्या कुपांत आसतना ठका 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 बरें करून उलयल्ले व्यक्ती आमकां पुरा सोडून धांवता आसतना हो व्यक्ती आमच्या सांगाता रावून आमची सेवा करचे तसलो व्यक्ती जावंक पावता सगळे व्यत्यास आसचे मोगाचे न्हू आमची दिश्ट कितली आसा म्हणलें आमकां कितली दिश्ट आसा म्हणलें कितली दिश्ट आसा म्हणलें सवाल मस्तुपुटी आमचे मुखेली आसात तांकां ह्या संवसारांत ओड आस दवरचे खंयच्याय संस्थान जावंक पुरो खंयच्याय समुदायान जावंक पुरो कोणी परफेक्ट नात म्हळ्यार 100% करेक्ट नात दिश्टावे असलो मुखेली कितें करता म्हळ्यार आका इल्लें गुत्त आसा एका शेतांत ताका इल्लें गुत्त आसा ह्या मनशाक ह्या शेतांत हुशार आसा ह्या मनीस ह्या शेतांत हुशार आसा कोणाक खंयच्या जाग्यार दवरचें म्हूण तो मुखेली कळटा ताका दिश्टा हो आसा देखून जें कितें इम्परफेक्ट म्हूण हांव तो सांगता हांव तसल्यांक सारके जाग्यार तो बसोवन आनी एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन हाडून येता तो जावन आसा बुद्धवन दिश्ट मनीस आमी ल्हानशा भुरग्यांक थोडे फावटी तें काल्यां गरबांचें तसलें खेळ हाडून येता तांकां ल्हान ल्हान कुट्ट्यो दवरून मागीर एक व्हडलें भव्य घर करूंक जाता मस्त उड्डातात भुरगीं कोणाक दिश्ट हो आसा कोणाक दिश्ट दी आसा तो व्यक्तीक बरें धंदो घर बांदूंक शकता आनी कोणाक ना त्या भुरग्याक कितें केल्यार एकामेकाक ठाली पडना ते एकामेकाक सट्ट तर जायना आनी ते सफर जातात हांवें इतलें पुरा कित्याक सांगता म्हळ्यार मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत मस्तपोटी आमी सलवतां जावंक पुरो बिजनेसांत जावंक पुरो खासारी जिवितांत जावंक पुरो आमच्या वावरांत जावंक पुरो सबार आमच्या जिविताच्या हर एका मेटान सवाल आमकां दिश्ट आसा गे म्हणलें त्या देखून जेजू म्हणटा 6 लोकांच्या 4 आनी 18 वाक्यान म्हणटा देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला बंदीन असल्यांक सुटका कुर्ड्यांक दिश्ट दिवच्या खातीर सोमी जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयिल्लो म्हणून जेजू आमकां सांगता जेजू वयर प्रेरकत्व आशिल्लो मुझे आनी तुजे तसल्या कुर्ड्यांक एक खरी दिश्ट दिवच्या बसत आमचें जीवन आशिर्वादी जावच्या बसत आनी त्या देखून जेजू सुबीज सुंदर उतरांनी आयच्या आमी वाचिल्ल्या उतरांनी तो सांगता धोळो जावन आसा कुडीचो दिवो दिश्ट जावन आसा जिविताचो उजवाड जर तर आमची दिश्ट सोमाना सगळें आमच्या जिवितांत सोमाना जर तर दिश्ट सोमा आसा हर एक आमच्या जिवितांत बरेंच घडटा आनी आमी फाटल्या मागण्या जमातेर कशी पुरा दिश्ट एका मनशा थंय व्यक्त जाता म्हणल्या वेशना हांवें तुवें नियाळ केलो आदल्या मागण्या जमातेर पयल्यान आमी नियाळ केलो एका व्यक्तीक सर्वेस्पराची दिश्ट लाभूंक पुरो स्वप्नां आनी दर्शनां मुखांतर ह्या विशयान आमी साबार उदाहरणां आयकलीं दुसरें आमी सांगलें काल्पनीक
चिंतपा आनी काल्पनीक सृश्टे मुखांतर अशें घडोवंक साध्या. चिन्ना आमकां दिश्ट येवंक आमची दिश्ट प्रगट जाता. काल्पनीक तरान आमी चिंता अशें करीजे तशें करीजे आनी तशेंच करता. आनी त्या प्रमाणे त्या खातीर थोडें बरें ल्हानशें बिजनस म्हूण सुरू केल्लें, त्या मनशाक गुत्त आसलें मुखार हें अशें वाडोवंक शकता, व्हडलें बिजनस जाता म्हूण गुत्त आसलें. त्या देखून तो ल्हानशें बिजनसार सुरू करता. आज संवसारांत प्रतिश्ठीत बिजनस जावन तें नांव वाडटा. कित्याक काल्पनीक तरान ताणें चिंतलें अशें मुखार जाता म्हणून ताणें तें ल्हानशें सगळ्यांनी पोट्ट म्हणलें तें बिजनस सुरू केलें. तो टॉपर जावंक पावलो मोगाचें न्हू. आज आमी तिसरें अभिव्यक्त आमी नियाळ करना आसा तें जावन आसा अंतरज्ञान. ह्या अंतरज्ञाना मुखांतर आमकां सर्वेस्पराची ह्या आमची दिश्ट आमकां कशी जायजे आमकां आसा की नांगे म्हूण कळीत जाता मोगाचें न्हू. एफेसियन्सांक बरयल्ल्या पत्रांत सांपवलां पयले अध्याय 17 आनी 18 वाक्य अशें म्हणटा, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तसो देव महिमेचो बाप आपणाची तुमकां सारकी वळख मेळच्या खातीर जाणवयेन भरता तो आनी आपलें दर्शन दया करता तो पवित्र आत्मो तुमकां दिव म्हूण आमी मागता. तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे आतां उगडल्यात आसता देवान तुमकां कसल्या भरवशाक आपयल्यान म्हूण तुमी समजा जाय. हांगा एफेस घरांक पळयल्ल्या पत्रांत थंयसर म्हत्व दिलां अंतस्करणाचे दोळे उगडच्या विशयंत. हे म्हज्यान तुजे दोळे उगड नासात. अंतस्करणाचे दोळे उगडचे आनी केदळा ते अंतस्करणाचे दोळे उगडल्यात सबार संगती आमकां कळीस जातात. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत बारीक बरें चिंताप थंयसर एक पवित्र पुस्तकांत आसा. 29 अध्यायांत 11 आनी 12 वाक्य अशें म्हणटा, ह्या सगळें जें उगडापण तुमकां मोर मारिल्ल्या पुस्तकांतल्या उतरां बरीं जाल्यात. वासूंक जातल्याक तें दिवन हें वास म्हूण तुमी मनशां जाल्यार तो जाप दिता म्हज्यान जायना कित्याक ताचेर मोर मारल्या. वासूंक जायना ताका तें दिवन हें वास म्हूण तुमी मनशां जाल्यार तोय जाप दिता म्हज्यान वासूंक जायना. वासूंक जावं सोय म्हणटा आनी तो मोर मारल्या म्हाका वासूंक जायना. वासूंक जायनातलें म्हणटा म्हाका वासूंक जायना. आनी मुस्तपुटी मोगाचें न्हू, हांव आनी तुवें जायते पटी पवित्र पुस्तक वाचता ताच्या भितरलो अर्थ आमकां कळीतच जायना. आमकां अर्थच जायना. दादा पुटी वाचल्यार अर्थ जायना. कित्याक अंतस्करणाचे दोळे उगडल्या करीत वंजलाच्या उतराच्या भितरलो अर्थ आमकां कळीत जावंक साध्य आसना. आमी केवळ बायल्या संगतीक पळयता, बायलें चिन्नां पळयता, ताजे भितर आसचें रासांव, ताजे भितर असो गुटो, ताजे भितर आसची जाणवाय, ताजे भितर जिवन आमचें कशें मांडून हाडिचें म्हणलें हें सत आमकां कळीत जाता आसना. मनशाचो आत्मो मोगाचें न्हू, आमकां ह्या भितरलें कितें आसा ताजे विशयंत देवाचो कितें स्वास आमचें तें देवान मनशाक दिल्लो, रस्त्यान आमकां दिल्लो तो आमकां समजोवन दिता. त्या देखून जोबाच्या पुस्तकांत आमी पळयता 33 अध्याय 8 वाक्य म्हणटा, पूण मनशा तें आसलो एक आत्मो सर पदवीधर असो स्वास ताका समजोवन दिता. उळास दवरया. अंतरज्ञानाक जर तर हांव तो म्हत्व दिना. अंतरज्ञाना विशयंत आमी चिंता बस आटयना. हांव आनी तूं जिवितांत कश्टांत सलवत खंतीन बुडता बेजारायन भोगता. कित्याक खंयसर वेता आमकां कळीस जायना. त्या देखून आमी सर्वेस्पर लागीं मागोवंक जाय, सर्वेस्परा म्हाका अंतरज्ञान दी. ह्या अंतरज्ञाना मुखांतर म्हाका म्हज्या जिवितांत दिश्ट दी, उजवाड दी. म्हज्या ह्या भायल्या दोळ्यांत आमकां सबारांक बरें दिसता, उणें दिसतेलें वॉकल गेल्यार तांकां दिसता, पूण दिश्ट ती न्हय मोगाचें न्हू. ती जावन आसा खरी दिश्ट न्हय. दिश्ट जावन आसा म्हजें आनी तुजें चित्र रुपीत करचें, आमच्या भुरग्यांचें
जिवीत रुपीत करचें उस्तपुटी आमी भुरग्यांक बऱ्या तरान वाडयता आमी नेणाव ती भुरगीं खंयसर वचून पावतात खंय वचून पावतात खालें जातात म्हणून आतां पाद्रेपान बरें एक उदाहरण सांगलें थोड्या भुरग्यांक आमी मारता धाडयता जावंक पुरो शीक शीक म्हणून ताची सामर्थ्य दितली जाल्यार खंयच आमकां करूंक जाताच ना पूण त्या भुरग्या थंय आनी एक ताजे थंय गूण आसूंक पुरो तो गूण त्या मनशाक जर तर समजलो त्या गुणा द्वारे त्या मनशाक कितलेशें बरेंपण जावंक पुरो हांवें देखून सांगलें मोनो जावंक पुरो तो आयकनातलो भेरो जावंक पुरो तरी पूण तसले व्यक्ती जिवनांत मुस्तबोटी आमकां उपकाराक पडटात आमच्या सेवेक गरज पडटात आमचें जिवीत आशिर्वादी जावंक पडटात पूण आमकां गरज आसा दिश्ट आमी जर तर ह्या बैल्या दोळ्यांक दिसच्या बरी डाबा डाबा गाडा गाडा करून उलोवचें व्हडल्यांक सांगचें आनी कालें करचें तितल्यांत दिश्ट न्ही मोगाच्या न्हू ती दिश्ट ताका दिश्ट म्हणनात दिश्ट जावन आसा ह्या दोळ्यांचें की भायर कितें आव्हान तूं जाणा जावंक शकता जावंक पुरो आमकां सर्वेस्परान दिवच्या स्वप्नां आनी दर्शनां मुखांत्र सर्वेस्पर आमकां कळीत करता जावंक पुरो काल्पनीक विचारा मुखांत्र सृश्टी मुखांत्र आव्हान तुका म्हाका तो दिश्ट दिता जावंक पुरो अंतरज्ञाना मुखांत्र म्हाका तुका दिश्ट दिता परवा आमी नियाळ करतल्या मोगाच्या न्हू उगडापणाची दिश्ट उगडापणाची दिश्ट आनीक ती दिश्ट जावन आसा ती आमी पुरवांच्या मागण्या समतर आमी नियाळ करतले पूण आज देवा लागीं आमी खालतेपणी सांगया सर्वेस्परा तुवें त्या दिल्ल्या उतरांचो अर्थ म्हाका कळीत कर सोमया तुवें कुडीच्या उजवाडा विशीं दोळ्याच्या दिश्टी विशीं सांगली सोमया ही दिश्ट म्हाका दी हांव एक सामान्य व्यक्ती सोमया म्हाका दिश्ट दी म्हज्या भुरग्यांक दिश्ट दी सोमया हांवें कितले पयशे करसून कांय करूंक साध्य ना सोमया हांवें कितलें शिकाप दिवनय कांय करूंक साध्य ना सोमया हांवें कितलें मारन बडोवनय कांय करूंक जायना सोमया बगार ह्या भुरग्यांक तुजी दिश्ट गरज आसा म्हज्या ऑफिसांत वावर करतल्यांक तांकां दिश्ट गरज आसा म्हज्या शेजाऱ्यांक दिश्ट गरज आसा म्हाका दग दितल्यांक दिश्ट गरज आसा म्हाकाय दिश्ट गरज आसा कोणा लागीं बसून हांवें वावर करी जाय कोणा हांव पयस रावचें मुस्तपटीन देव आमकां जागवण दिता मोगाचें न्हू जाल्यार आमी दाक्षिणाक पडोवन थंयत आमी कंटिन्यू करता कित्याक त्या मनशाक दाक्षिणाक आमी सोडटा आनी एक दीस दाक्षिणाक पडोवन आमी सोडलो तो मनीस आमच्या मांड्यार बसून आमकां समस्या करता देवान ताजी दिश्ट दिवन म्हाका तुका जागवयलें तरी हांवान तूं खंयसर गी नेगार करून ओठारे आमी जेयले आमी तिरस्कार केल्यो ती इश्ट आज समस्याक पडल्यात तर आज सर्वेस्परा लागीं खलतेपणान ह्या वेळार मागया सर्वेस्परा आमकां दिश्ट दी आमकां दिश्ट दी सोमया तुवें सांगलें ती दिश्ट आमचें जिवीत उजवाडोवचें दिश्ट आमकां फोव करून मागया आनी ह्या मुखांत्र आमची जाणवाय सोडून दी आमची जाणवाय अत्यंतली वर्ती जावं दी कोणाक नातले तसली जाणवाय सर्वेस्पर देव आमकां दिवन दिवन मागया आमीन. Let us surrender ourselves to the mighty Lord. Let us surrender our spiritual eyes. Let us surrender our physical circumstances. Let us surrender our spirit man unto the Lord. Lord, help us to be in tune with your teachings. Lord, help us to be in tune with your word. Lord Jesus, help us to be in tune with your vision. Lord, we pray specially for the divine wisdom to come in our life. Divine wisdom to open the doors in our life. We pray that the divine wisdom may come and guide us in all spheres of our life. Lord, we specially pray for the seeing eye, the hearing ear, the talking tongue. Lord, we surrender these spiritual elements unto you. Through your divine wisdom, help us to listen to every word and every piece of advice, every indication that is coming from you, that is according to your will and according to your word, to act upon it and to grow and prosper. Lord Jesus, help us to see every instances which are about to happen, every instance which is happening in our eye, in our lives, through the mighty power of your Holy Spirit, to be guided by the power of the Holy Spirit, to
to be guided by the grace of the Holy Spirit, to be led in the mighty grace of God. Lord, we surrender our tongue. Every word which is being uttered may it be filled with the wisdom and the Spirit of God. Lord, we pray that our heart may be in union with you. Lord, use all these elements through your divine wisdom, that every place where we may go, every person that we may talk, every individual that we may encounter, that we may have divine encounters and speak the word as you will, hear things as you want us to hear, different areas of their life, and target their areas of their life. Lord, help us to see things as per your divine will and walk according to your vision, according to your plan. Jesus, you have said in the last days, I will pour out my Spirit. Lord, we submit ourselves unto you. Pour out your spirit of wisdom, pour out your spirit of courage, pour out your spirit of grace. Lord, we are ready. We surrender unto you. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. ಭಕ್ತಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು ಭಕ್ತಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು ಭಕ್ತಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು ಭಕ್ತಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ನಾಮವನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು 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 ಭಕ್ತಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು ಭಕ್ತಪಾಲಕ ಭಕ್ತಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ನಾಮವನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ನಿನ್ನ ನಾಮವನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ ನಿನ್ನ ನಾಮವನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ ನಿನ್ನ ನಾಮವನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ ನಿನ್ನ ನಾಮವನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ ನಿನ್ನ ನಾಮವನೆನೆದರೆ ಸಾಕು
ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು. ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು. ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 The Lord is cleansing individuals. The Lord is also guiding individuals. Thank you, Lord Jesus. The Lord is showing His grace will flow through this ministry mightily and touch the lives of many. The Lord is showing special grace on Father Anil, and the Lord is going to touch many youths and their marriages through him. The Lord is telling each person right now, surrender your heart unto me, and I will purify it and I will bless it. Every word that is coming out of your mouth will be purified. Lord, we surrender our hearts. Lord, we surrender our minds. We surrender our soul unto you. May your divine love wash away all our sins. May your divine love purify us. Lord, every obstacle in our lives, every mistakes that we have done, every effects of sin in our lives that is withholding your blessings, that is withholding your divine wisdom, that is withholding your divine guidance, we surrender it to you. Lord, by your precious blood, grant us your divine wisdom. By your precious blood, grant us and guide us in all our circumstances. By your divine love, protect us mightily. Lord, we pray and we surrender to you that your mighty Holy Spirit may touch each person's heart, may touch each person's life. Lord, may the consuming fire come in the lives of people, touch each person. Lord, we pray to the Father specially. Jesus, you have said anything that we pray to the Father, that you will grant unto us. Lord, we pray in your name that your will may be established in our life. Let the mighty eyes in our lives, spiritual eyes, be opened right now. Our spiritual eyes may be opened, and each place where we go, we may be directed by your divine wisdom. Each place where we are, that we may be directed by your wisdom. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Hallelujah. 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 मोगाच्यान सुमयाचे आशीर्वादात आमी घेवंक येता. दिमी यिर्मयाह एक घडी आमची सत्य सवा मागणी सुमयाच्या पांयात आमी समर्पण करुया. कोणा खातीर आमी मागोवंक आसा, कोणे आमचे लागीं मागोवंक विसरला, विशेष तरान तांचे खातीर ह्या घडी आमी मागया. मोगाच्यान ह्या कुटुंबाच्या वरास पयल्यान पयलें आमचें सगळें कुटुंब सुमयाच्या पांयात आमी समर्पण करुया. आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका सांद्या खातीर आमी मागया. सुमयान आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका संद्याक जायत्या देण्यांनी, जायत्या बरेपणान भरलां. त्या खातीर अर्घ दितना आमच्या भुरग्या बाळांचें जिवीत पवित्र जावं दी, नंदन जावं दी, आशिर्वादी जावं दी म्हणून आज आमी विशेष तरान मागया. मोगाच्यान आमच्या सगळ्या कुटुंबा खातीर, कुटुंबांतल्या हर एका सांद्या खातीर, मालगड्या प्रायवंत भाव भयणी खातीर, पिडेस्त भावंडां खातीर आमी मागया.
सगळ्या संवसारा खातीर प्रत्येक जण शांती समाधान राज जावचे खातीर आमी मागया. प्रत्येक जण इस्रायल आनी पालेस्तिना मध्ये जावचे ते झुजू संपूर्ण तरान रावच्याक शांती समाधान थंयसर वस्ती करच्याक लोकांची हक्कां मुळावी हक्कां गरजो तांकां लाभच्या खातीर आमी विशेश तरान मागया. मोगाचें आमच्या तो देशा खातीर आमी मागया. आमच्या समाजा खातीर आमी मागया. आमच्या मंगळूर DSC खातीर आमच्या गवळी बापां खातीर सक्कडी याजकां खातीर धार्मीक भाव भयणी खातीर आमी मागया. मोगाचें थोड्या दिसा आदीं उडुपींत एकात्त कुटुंबाची 100 जाणांचें खुणी जाली मर्डर जालें. त्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. वचून उरलेले त्या कुटुंबाचे सांदे आसात तांचे खातीर तांचे दूख सोसूंक सोमी करपा दिवूं दी. तांच्या सांगाता रावून दी. तांकां बळ भलायकी सोमी दिवूं दी म्हूण त्या कुटुंबा खातीर मागया. तशेंच सबार कुटुंबांनी जावं बरो अवचित मरणां एक्सिडेंटां हार्ट अटॅक जावं बरो जायतीं जाणां ह्या दिसांनी मरण पावल्यान तांची कुटुंबां दुखाबरी जाल्यान त्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. मोगाचें सोमी तांकांय आपडून दी. तांकांय सकत दिवूं दी वेसांवां दिवूं दी म्हूण मागया. प्रत्येक जावन आज आमच्या भयणीचो जल्मा दीस आमचे धाकटे भयण मस्त गायन करता विविध रितीन आमकां कुमो करता ह्या आराधना वेळार ताचो जल्मा दीस विशेश तरान ताचे खातीर आमी मागया. सोमयेची बेसांवां ताचे जिवितान वळून दी. सोमी ताका आशिर्वादीत करून दी. ताचे मोकळें जिवीत नंदान जावं दी म्हणून विशेष तरान ह्या आमच्या भयणी खातीर आमी मागया. आमची वैयक्तीक बेसांवां सोमयेच्या पांयां तळ्यार समर्पण करया. आनी आतां सोमयाचें आशिर्वाद सोडूंक तयार जावन गवया गीत येद्या व्हड्या साक्रामेंतान. येद्या व्हड्या साक्रामेंतान सस्तांना करूया. उबिऱ्या त्या बावटाचे बोलदिव्या सरसे बापा तशेंच पुतार उल्हासाने स्तुतीचा पदवी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्या हसिता तुका दोगांच्या स्पिरितान समासामी नावार्ता. आमेन. प्रार्थुया. येदेवा विजय सक्रामेंता घाल तुझ्या कष्ट सोगडा तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवण्याचा बल सदांच आमचे आमी बगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तराक आमी मान करूं. आमकां दयन फावो कर जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना.